कळंगूट सर्कल ते कळंगूट दर्या मेरेन रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या। पळयता थंय सगळ्याक रस्तो फोंडकुलांनी भरला। पावसाचे दीस आशिल्ल्यान फोंडकुलांनी उदक भरून उरता, ताका लागून अपघात जातात। कळंगूट पर्यटकांचो यो वच करपी वाठार। एकदम वायट अवतिकाय जाल्ल्या ह्या रस्त्यां खातीर पर्यटक आनी टॅक्सी धंदेकारांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात। ताका लागून ह्या रस्त्याची दुरुस्ती बेगोबेग करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। हे रस्त्याक किती त्रास जाता तुमकां? रस्त्याचे त्रास जाता म्हणजे ते होणके पडल्या आणि सगळ्यो गाडयो ब्लॉक जातात ते होणक्यां खातीर। वचून कोणी स्लो रावलो सगळे त्रास जाता। आनी दुसरें एक दोन हे पडल्यात सुद्दां, थोड्यांक उदीक भरल्या काय उदकान कळना होणको आहा म्हणून। थोडे पायस येयले काय ते होणक्यान वयता आनी पडटात सुद्दां। आमी धांवन वयता तांकां उखलता बी, मागीर ते प्रॉब्लम जाता, तांकां पांयांक लागता, हातीक लागता, हे त्रास जाता। आता कितले वर्स जाले रस्तो केल्यार? रस्तो केल्यार आतां जाले 1-2 वर्सां इले जाल्या आनी हालीं एक वाय करूंक ना न्ही। आनी ऑडमिक्स केल्लो तितलोच आनी आतां काय ना। आतां ते होणके पडल्यात मातशे, ते होणके पडल्यात आनी फुडें थंयसरय प्लॅन्टन लिवा कडेनूय त्रास जाता। ते टर्न आहा प्लॅन्टन लिवा कडेन थंयसरय मातशे होणके पडल्यात। Tourists, I've been here. It's been a week since I came to Goa. I'm here since last Saturday. It's a beautiful place. Monsoon is just amazing, but the roads are really pathetic, especially the road all the way from the Calangute junction to the Calangute beach is really worse. I took a rented bike and I was about to fall down 2 times yesterday because of this road, and it's really disgusting. Government really should do something about this road. Otherwise, a lot of tourists come, but what if they get hit and many people drink and drive, and nobody is here to stop them. So it's very important that government take some precautions to stop or do something about this road so that